Shikara baba baba risha la 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 shihara mama mama mare re risha la 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 ora baba baba shara ra 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 shihara papa papa risha la 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 ora baba 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 shara ra 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 shihara mama mama mare re risha la 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 ora baba baba shara ra 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 shihara papa papa baba risha la 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 ora baba baba risha la 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 Shikara baba baba risha la 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 Shikara baba baba risha la 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 shikara mama mari risha la 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 Shikara baba baba risha la 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 Baba 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 risha la 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 Baba baba risha la 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 Shikara baba 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही देवाचे उत्तर आम्ही ऐकूया आणि आम्ही मागण्याद्वारे हे सेशन आम्ही सुरू करूया. मगळा बापा अर्गा तुका दिता बापा आयच्या दिसापासून बापा आयचो दीस आमकां तुवें तुज्या संगातपणांत करसूंक आनी तुज्या पवित्र सवें आमचें आयचो दीस आमकां सारूंक तुवें आमकां भरपूर तुवें मजत दिल्या खातीर तुका अर्गां दिता. आनी आयचो वावर आमी कर्ण ह्या वेळार आमी तुजें संगातपण वेळ करसूंक परतेक आमी हांगा हजर जाल्या. आनी हांगा जमल्ल्या आमी समेस्तांक तुजें संगातपण अनुभव करूंक तें तुजें संगातपण आमकां तुज्या उतराद्वारे आनी तुज्या भगताद्वारे ते आमकां अनुभव करूंक जाता म्हणून तुवें आमकां संपूर्ण सोडवणेचें तें जिवीत आमकां अनुभव करूंक जाता म्हणून तुजें उतर सांगता बापा. पळय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हो वेळ हांव तुका संपूर्ण रितीन हांव समर्पिता. तशेंच हांगा हजर आसल्या हर एकल्यांक आनी कोण सकडी युट्यूबार पळयतात तांकांय तुका समर्पिता. कित्याक तुजें उतर आयकल्ले वरवीं तो भवार्थ उत्पन्न जाता आनी आमच्या काळजांत आनी आमच्या तोंडांत आमी आमच्या वंटांनी उसारल्या वरवीं ते परगट जाता आनी हाचे वरवीं आमचो भवार्थ चड आनी चड कार्याक देंवता म्हणून तुजें उतर आमकां सांगता. पळय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. कित्याक आमकां भवार्थाद्वारे आमी तुजे भुरगे जाता आनी तुजी संपूर्णाची सोडवण आमकां अनुभव करूंक आनी तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. हाचे वरवीं ते एक भवार्थाचें हातेर आमी घेवन मात्र तुज्या सवें आनी तुजे संगातपणांत आमी जिवंक जाता म्हणून तुजें उतर आमकां सांगता बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा ह्या वेळार हांव तुका समर्पिता संपूर्ण रितीन पवित्रत्म्या ह्या सेशनाचो संपूर्ण रितीन तूं कंट्रोल काडून घे. कितें उलयचें बापा तुका कितें सांगूंक आसा आमकां आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक हर एकल्यांक कितें सांगूंक आसा आनी हाचे वरवीं तांचे थंय तुजी तुवें आशिल्ली ती बदलावण हर एकल्या थंय ती मॅनिफेस्ट जावच्याक खऱ्यागत जावच्याक तुका अर्गां दिता बापा. बापा ह्या मुखल्या वेळांत
तू आमच्या सनाता असाय, आमच्या तू भितर असाय आणि आमचे सगळें तू वावूर नसाय. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. पवित्रत्म्या, तुका हांव संपूर्ण रितीन समर्पिता. तू उलय, बापाची खुशी तू उलय. हाचे वरवीं हर एकल्यांक सुटका संपूर्ण रितीन लाभच्या खातीर तुका अर्गां दिता पवित्रत्म्या. हे मागण्या करता तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावी आणि पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. जीसस. कशी आसा सगळं? आशीर्वादित असा. आशीर्वाद. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां देवान ताच्या पुता मारिफात आमकां सोडवण लाभयल्या. पळय गे, होय. आमी ती सोडवण आमी अनुभव करना सांगी. आमी ती सोडवण अनुभव करना सांगी. करते असांगी. करते हो सब. आमकां सोडवण मेळून जाल्या. वय सोडवण मेळून जाल्या. जेजू क्रिस्तान ताचें काम कर्ण जालां. आमच्या सोम्यान तें काम कर्ण जालां. आमच्या बापान तें ताच्या पुता मारिफात आमकां कर्ण दिलां. पूण तें आमी अनुभव करना सांगी म्हण. सोडवण दिल्या म्हणून कडी सांगतात, पूण ती सोडवण आमी अनुभव करना सांगी. प्रयत्न करणं सा ब्रदर. प्रयत्न करना सांग. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. सोडवण म्हळ्यार कालें. सोडवण म्हळ्यार कालें. सांगियत की कोणी? सुटका. सुटका. आमच्या पास्तांचा सुटका. सोडवण म्हळ्यार फुल पॅकेज. आमच्या नक्की जिने फुल तावन सुटका. पॅकेज. फुल पॅकेज. फुल पॅकेज म्हळ्यार फुल पॅकेज. थोड्यांक खाली पात्र म्हणल्या, हा? थोड्यांक फुल पॅकेज म्हणून सांगून आसात. फुल पॅकेज येता. अधिकार, पदवी, आशीर्वाद. पातकांतली सोडयल्या. आमकां कृपा मेळ्ळ्या, काकूत लाभल्या. जेजून त्या कार्या वरवीं. सोडवण म्हळ्यार समावड आसतो. नोट करूंक जाय जाल्यार नोट करा. सोडवण म्हळ्यार संपूर्णाचें बंडर. हे संपूर्णाच्या बंडारांत आमकां गुण जावचे, सुटका, समृद्धी, संपूर्णाचें देवातावन येवचें रक्षण. कितेंच मोडून पडोंक ना म्हज्या जिवितांत. आनी कितेंच हांवें होगडावंक ना हें चिंताप हांवें अनुभव केला. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. समजलें ही? वय वय. सुटका म्हळ्यार सोडवण म्हळ्यार वय संपूर्णाचें बंडर. सगळें आयलें. हांवें गुण जावचें, म्हजें हिलिंग, म्हजी सुटका, डिलिव्हरन्स, समृद्धी, संपूर्णाचें प्रोटेक्शन, रक्षण. आनी कितेंच मोडून पडोंक ना म्हज्या जिवितांत. आनी कितेंच हांवें होगडावंक ना म्हणल्या मनोभावांत हांवें जियोचें. आतां इतलें पुरा संगतींत हांव जियेता जाल्यार म्हजे थंय दूख आसा गी? ना. तरी म्हजे थंय पिडा आसा गी? ना. तरी म्हजे थंय सलवणी आसा गी? ना. तरी म्हजे थंय आळशीपण आसा गी? ना. बिलकुल ना. म्हजे थंय पाड उतरां येवंक साद आहा गी? ना. म्हजे थंय पाड चिंताप येवंक साद आसा गी?
ना मुझे थंय पाड करनी आसूंक साद आसा ना हे पुरो हे हांव खंडीत हांव सोडवण लाभल्ले मनशा बरी जिवंक शकता पूण एक सोडवण ती म्हज्या कार्यातावन जाल्ली न्हय बगार हांवें ताचेर सोम्या जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कार्या वयर हांवें विश्वास दवरल्यार मात्र हांवें ती सोडवण अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. Praise Praise God. God. समजालें ही होय कितल्या समजालें ही समजलं. तरी आमचे थंय आमी पिडा अनुभव करता जाल्यार आमी सोडवण लाभले बरी म्हणयत की ना आमचे थंय दूख आमी बेजाराय खंत आमी अनुभव करता जाल्यार आमी सोडवण लाभले बरी म्हणयत की हा. तरी आमी सोडवण जोडल्या गी जोडल्या. जोडल्या. बरं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एफिशियन्स 2:8-9 काढया. थँक यू जीसस. त्या खातीर आमकां नवो सल्लो आमकां म्हळ्यार जेजू आयल्या उपरांत आमकां ग्रेस म्हणल्यार पयलें हें आसलें एक्चुअली कृपा म्हणल्यार पयलें हें आसली पूण ती अनुभव करीचे जाल्यार आमी देवा वयर विश्वास दवरिचे आसलो आनी हाचे वरवीं मात्र तो अनुभव करूंक ते जाता आसलें. एग्जाम्पल पळोवंकचें जाल्यार आमी पोरण्या सोल्ल्यांत अब्राहम ताणें ताका बसवणी दिल्ली देवान पूण त्या वेळार ताका कितेंच त्या बसवण्यांत सुमेत कितेंच दिसचे बरी नासलें. पळय ताची प्राय जाल्ली ताच्या पत्नीकी प्राय जाल्ली आनी ताणें ताचे मनांत चिंताप आटयल्लें. ताणें दुसऱ्याक ताचो सक्सेसर म्हळ्यार काले म्हणटात ताचो मुखलो वारिसदार ताणें ताच्यात एका सैऱ्याक ताणें दिवचें म्हणून चिंतलें. पूण देवाची मांडावळ पळया. देवान ताका विंचलो आनी देवान ताका बसवणी दिली आनी ती बसवणी कशी कार्यागात घालीचे म्हणून ताणें सांगलें. म्हळ्यार त्या वेळार ती बसवणी ताका धैर्य म्हणून येनातल्या टायमार कसलोच बरवसो ताचे थंय नातल्या वेळार ताका ती बसवणी मानून घेवच्या खातीर ताका एक भावार्थाक उतरचें तसलें. भावार्थाक येवचे परी ताका एक समजणी देवान ताका दिली. ती जावन आसा तुका तांकता जाल्यार तूं मळबा वयली नेकेत रामेज म्हणून ताका सांगलें. वय गी होय. होय वय पळयात आतां चिंता एका मनशाक बरोबर सोत्त ना आनी मळबार आसलेल्या नेकेत रामेज म्हणटा आनी ताचे तरी तो भावार्थ उत्पन्न जावचे बरी तो करता आनी हाचे वरवीं ताणें देवाची बसवणी ताणें ती ताचे थंय ताणें देवान दिल्ल्या त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ताणें काण घेवन ताचे थंय भावार्थ उपजोवचे बरी ताणें केलो. तशेंच हर एक आमकां देवाचें उतर आमकां भावार्थाक उतरयता आनी हाचे वरवीं आमकां सोडवण लाभोवंक एक म्हत्वाचें मॅट आमी काडूंक शकता.
आता पळया आम्ही एफिशियन्स 2:8-9 वाशी आम्ही ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सगळोन लभल्यात जाल्यार ताचेर दयान जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. आता इंग्लिशांत आसा फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड म्हणटा आनी ताचे उपरांतय म्हणटा थ्रू फेथ म्हणटा. भावडता वरवीं तुका देवाची कृपा लाभता म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोण आमी जेजू वयर विश्वास करीचे जाल्यार आमकां भावडत व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी भावडत नासतना कित्याक हेब्रो 11:6 आमकां म्हणटा भावडता वरवीं देवाक आमी भावडता विने आमी देवाक मानवंक जायना म्हणटा. म्हळ्यार आमचे खंयचे प्रयत्न केल्यार आमी देवाक मानवंक जायना म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार मनशां आमकां कितें आमचे सेन्स नॉलेज आमकां कितें दाखयता आनी आमकां संवसार कितें सांगता म्हळ्यार तुज्या मिनते वरवीं तूं साम्राज्य जोडताय. तुज्या मिनती वरवीं तूं हर एक जोडणूक घेताय म्हणली पाड सीड पाड बी आमच्या भितर पडुल्ल्यान. कित्याक पयलें नियमशास्त्र आमकां अशेंत सांगतालें तें तुवें करूंक नजो, तें तुवें करूं नजो, हें तुवें करूं नजो, वा तुवें हें करीचें तें करीचें ह्या टायपार आमकां दाखयता. पूण आमकां त्या नियमशास्त्रान आमचे एबिलिटीर आमी तें आमी पाळता म्हणून मनशाच्या मतींत घाल्ल्या वरवीं आमी देवाक आमच्या बऱ्या कार्या वरवीं वा हांवें केल्ल्या बऱ्या संगती वरवीं हांव देवाक मानवंक जाता म्हणून नियमशास्त्रा प्रमाणे शिकयतल्यांनी आमकां शिकयल्लें आसा. पूण जेजून आमकां शिकोवन दिताना जेजून स्पश्ट सांगलां नियम म्हळ्यार तूं कितेंय. आतां जेजून एका तरणाट्याक सांगलें, तरणाट्यान जेजू कडेन येवन विचारलें हांवें सर्गीचें राज जोडिचें जाल्यार कितें करीचें. ताका जेजून सांगलें तूं कायदे पाळ. आतां तो म्हणटा हांवें कायदे पुरो पाळना जाल्यार. ते जाल्यार जेजून ताका सांगलें तुजे आस्तबदीक सकडी वीक आनी मेळिल्लो पयसो दुर्बळ्यांक वांट आनी तूं म्हजो पाटलाव कर. आतां हातूंत आमकां कितें सांगता म्हळ्यार एक म्हजे थंय हांवें कितें संवसारी रितीन जोडिल्लें आसा, संवसारी चिंतपान हांवें कितें जोडिल्लें आसा तें हांवें सगळें हांवें सोडिचें म्हणटा हांगा. आनी हाचे वरवीं तें तुज्या सांगाता आसा जाल्यार तुवें म्हजो पाटलाव करूंक जायना. म्हळ्यार हांगा जेजू म्हणना तूं म्हज्या सांगातार हांव कशें देवाची सुवार्ता प्रगट करता तूं तें कर म्हणून तो सांगना थंय. पूण जेजू कितें सांगता म्हळ्यार तुवें म्हाका फॉलो करीचें जाल्यार तूं म्हज्या देवाची खुशी हांव करता हांगा संवसारांत आनी ती खुशी तुवें करीचें जाल्यार तुवें कितें संवसारांत तुज्या मतीन जावंक पुरो म्हजे कडेन इतलें आसा, म्हाका कितें सुगून येना वा हांवें जोडलां आनी हांवें सांगिल्ले बरी हांव चलतां,
म्हाका कोणी सांगूंक साद ना, म्हाका कोणी डायरेक्शन दिवंक साद ना, मुजे कडेन ती मस्त जानवाय आसा, हे चिंतपात हांव न्हू भायर ये म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय रक्त मांसाच्यो चिंतपां आसात, हाचे वरवीं आमी देवाक आमी मानवंक जायना. कित्याक आमची ती चिंतपां आसल्यान, आमचे थंय ते मूळ आसल्यान ते आमकां ते आत्म्या प्रमाणे जिवंक आडखळ जाता. आनी हाचे वरवीं हांव खंयच्या ना खंयच्या रितीन हांव कितलेय टिचींग आयकता जावं पुरो, हांव कितलेय आनी कितेंय करता, बरें करता जावं पुरो, पूण हांव कार्यागात घालूंक हांव फाटीं सरतां. आनी कार्यागात घालूंक फाटीं सरल्यान म्हजे कडेन ते प्रॅक्टिकल म्हज्या जिवनांत ते एक्सपिरियन्स नातले वरवीं हांव खाली म्हज्या तोंडान मात्र उलयतां आनी हांव दुसऱ्यांक सांगोंक जाता. पूण म्हजे थंय ते कार्यागात नातले वरवीं ते म्हाका देवाच्या सांगातपणांत सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत म्हाका सोलोवंक जायना. आनी हांव एक नितीवंत जाल्लो मनीस म्हणून हांवें सांगोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर सांगता, भावार्था वरवीं मनीस नितीवंत जाता. आतां नितीवंतपण म्हळ्यार आमी देवाच्या सांगातपणाकाल चलचें. आतां देव पवित्र, देवाच्या सांगातपण हांवें म्हज्या जिवितांत अनुभव करीचे जाल्यार हांवें त्या पवित्रपणांत हांवें भितर सरोंक आसा. त्या खातीर आमकां देवाचें उतर सांगता, तुजें उतर आमकां पवित्र करता म्हणटा. सो हांव पवित्र जायचें जाल्यार म्हजी कार्याय पवित्र जायची. आनी ही कार्य म्हजे रक्ता मांसाच्या चिंतपा वरवीं प्रमाणे ते हांवें कार्यागात करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ती कृपा म्हाका ती विधेयपणा वरवीं म्हाका प्राप्त जाता. ती विधेयपण म्हजे थंय येजें जाल्यार देवाच्या शब्दाची वळख म्हाका जायची. आनी देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता त्या प्रमाणे म्हजें चिंतप हांवें बदलून ताच्या प्रमाणे म्हजें कार्य जाल्यार मात्र हांव एक सडवण लाभलो मनीस जावन काम करूंक शकता. आनी हाचे वरवीं म्हजे थंय देवाचें अभिशेक हांवें अनुभव करूंक जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा, ताचेर विश्वास दवरले वरी. तूं कोणाचेर म्हजे वयर आतां विश्वास ना. हांव एक फ्री, हांगा हांव फ्री. कित्याक आय एम बिलोंग्स टू गॉड, आय एम बिलोंग्स टू जेजस, आय एम बिलोंग्स टू होली स्पिरीट. हे म्हजे थंय चिंतप आसा जाल्यार तें चिंतप अशेंत येना. हांवें त्या म्हज्या सेन्स नॉलेज आनी म्हज्या रक्त मांसाच्या वडण्यांक हांवें दामून धरूंक शकता जाल्यार मात्र म्हजे थंय तें उतर भायर सरोंक शकता. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा, तूं आतां सेव जाला जाल्यार भावार्था वरवीं म्हणटा. आनी भावार्थ आमकां म्हज्या कार्या वरवीं येवना. तो भावार्थ हांवें देवाचें उतर, देवाचें गुड न्यूज तें सडवून दिवचें तसलें उतर हांव आयकतां जाल्यार आनी ताचे वयर म्हजें ध्यान करता जाल्यार आनी ताचे वयर म्हजें चिंतप बदलिता जाल्यार
ताचे तावन म्हाका सडवण लागता. त्या खातीर म्हजे थंय सेल्फ हिलिंग म्हळ्यार म्हजे थंय बरी जावची सकत म्हजे थंय ती देवान घाल्या आनी ती हांवें पोरण्या सैमा वरवीं ती वगडायल्या. पूण म्हाका जेजून केल्ल्या कार्या वरवीं म्हजे थंय ती हांवें जेजूक विश्वास केल्ले वरवीं ती म्हजे थंय पुनर्स्थापीत जाल्या जेजूच्या एकवटान. सो हाचे वरवीं हांव ती सडवण म्हणली कितें आसा जेजू वरवीं म्हाका मेळिल्ली, देवान ती बसयल्ली, ती हांव अनुभव करूंक सोदतां. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी कितें तुमच्या तोंडान तावन भितर कान घेतात ताचे वरवीं तुमची कूड मेळना. पूण तुमचे भितर तावन भायर येवच्या उतरा वरवीं तुमी मेळटात आनी दुसऱ्यांक मेळोवंक मेळयतात. सो त्या खातीर आमकां हांव केदाळा विधेय जाता. विधेय जाल्यार हाचे वरवीं हांव देवाची ती पुर्त्या रितीन ती कृपा अनुभव करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार ती कृपा आमकां एक फ्री गिफ्ट जावन आसा. त्या कृपेक इतली सकत आसा की ती हर एक म्हजे भितर कितें उणेपण आसा तें भरती करचें आनी देवान हांव फावो न्हय तरी देवान म्हाका ताच्यात सारक्याचो पुनर्स्थापीत करचो जावन आसा. सो कृपा आमी वावुरले वरवीं वा म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं म्हाका मेळची न्हय, बगार ती कृपा हांवें बरो सोडवणेचो संदेश आयकल्ले वरवीं मात्र म्हाका मेळटा. आतां तर आमी चिंतया, आमी नियमा प्रमाणे आमी जियेल्यार तें पाड घे म्हणून. नियमा प्रमाणे जियेल्यार पाड म्हणून न्हय, नियमा ताचेंत पवित्रपण आसा. कित्याक देवान तें मोयशे मारिफात दिल्लें. पूण जेजू मारिफात आयिल्ली आमकां ती कृपा आमच्या हर एका संगतीक, देवाच्या विरोध आसलेल्या संगतीक तें भायर काडून जेजूची सडवण अनुभव करूंक आमकां तें एक हातेर जावन आसा. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा, ताचेर विश्वास दवरल्यार तुमकां सोडवून लाभला जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें तें काम. ताची दया आमचेर आसल्यान ती आमकां ती अनुभव करूंक, ती कृपा आमकां अनुभव करूंक जाता. पूण आमकां इंग्लिशांत करेक्ट सांगता, बाय ग्रेस आर यू सेव थ्रू फेथ म्हणटा. भावार्था वरवीं आमी हर एका रितीची सडवण देवान बसयल्ली, ती कंप्लीट पॅकेज भंडार तें आमचे थंय आमी अनुभव करूंक सोदता. सो त्या खातीर हांगा सांगता आमकां, देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावंटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. हांगा क्लियर केलां. आतां इंग्लिशान म्हणटा, नॉट ऑफ वर्क्स लेस्ट एनी मॅन शूड बोस्ट म्हणटा. कोणेय ताचे वरवीं ताका बरेपण लाभलां वा ताचे तावन देवाची बऱ्या कार्या वरवीं, मनशान केल्ल्या बऱ्या कार्या वरवीं ताका ती कृपा लाभल्या म्हणून ताणें चिंतून वचो म्हणटा. आमकां कृपा एक देवाचें फ्री गिफ्ट जाल्ल्यान आमी कृपा मेळ्ळा म्हणून हांवें प्रत्येक संवसारी रितीन जियेल्यार हांव देवान आमकां ताच्या पुता मारिफात दिल्ली ती
कृपा सापडल्या आम्ही ती अनुभव करूंक शकना. सो त्या खातीर हांगा आमकां रोमन्स 10:17 सांगता आमकां भावार्थ. आतां कृपा जोडी जाल्यार आमकां भावार्थ जायचेच. भावार्थ आमकां कसो येता? देवाचो रोमन्स 10:17 देवाचे उतर ऐकून आणि ऐकून आमकां भावार्थ उत्पन्न जाता. देवाचे उतर ऐकून आणि ऐकून आमकां भावार्थ उत्पन्न जाता. Thank you, Jesus. तर संदेश ऐकले निमती अवर्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक प्रगट केले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा. हे दोन संगती जायचे आमकां. आमी खाली आयकल्ले कुठले कांय जायना. ते आमी तशेंच आमी प्रगटी करीची. कार्यगत करी. त्या खातीर म्हणटा सो फेथ comes from hearing, that is hearing the good news about Christ म्हणटा. आतां चिंतया आमी देवाचे उतर आणि जेजू कितें केलां वो संदेश ऐकून आमकां भावार्थ येता. तरी आमी देवाच्या उतरांक विरोध जाल्ले आमी आयकता जाल्यार आमकां काल जाता. प्रेज गॉड. कोण उलयना. भावार्थ ना म्हणून जाता. भावार्थ ना म्हणून जाता. ना भावार्थाचे विरोध खाले गुत्ता की तुमकां? ना. भावार्थाचे विरोध आमकां बे भावार्थ आमकां जैत दिता, बे आमकां नाश करता. थँक्यू जेजू. पळया आतां आमी देवाचे उतर आमकां भावार्थ हाडटा तरी आमी भायले उतर आयकल्यार आमकां काले आयकता. बे जाता. आतां हे दोनी एकामेका विरोध जाल्ल्यान हांव तें इल्लें धरता हांव हें इल्लें धरता म्हणून जियेल्यार जाता की? त्या खातीर आमचे थंय देवान आमकां स्पेसिफीक त्या तूं सांगता तो देवान तुका भियोंक करता तो आत्मो दिवना वय गी. पूण आमकां संवसाराचो संदेश आमी आयकून भियेता जाल्यार आमचे थंय बे आसा गी? तरी आमी भावार्थान आमी आसा म्हणूंक जाता गी? ना. हे व्हडले क्वेश्चन मार्क आतां. तरी आमी 24 वरांत आमी कितले देवाचे उतर आयकून आमी ते ध्यान करता हाचे वयर म्हजो भावार्थ काम करता. समजलें गे आतां? आतां आमी दिसाक 1 घंटो आमी मागणें करता म्हण चिंतया. आतां 24 वरांत आमी 6 वरां वा 8 वरां आमी न्हिदता. तरी 24 वरांत 8 वरां न्हिदल्यार आनी 1 वर आमी मागण्याक दिल्यार 9 वरां जाली. आतां बाकीची वरां आमी कालें करता? बाकीची वरां आमी संवसाराचें आयकता, संवसाराच्या प्रमाणे चिंतता, संवसाराच्या प्रमाणे आमी ध्यान करता, संवसाराच्या प्रमाणे आमी कार्य करता. ते दळा खंयचे आमचे थंय रास करता?
त्या बैल खातीर त्या खातीर आमी हांव सांगना अळे आतां जोशुआ 1:8 काले म्हणटा धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर म्हणटा देवान वैगी आनी तांतूं कितें बरयलां तूं दीस आनी रात ध्यान कर कित्याक ताचें तें दें आसलें ताका तें मुखार तें काम करूंक जायना म्हणलें तो अविश्वास ताचे कडेन आयिल्लो त्या खातीर देव ताका सांगता हें उतर तूं ध्यान कर त्या खातीर थोडे फावटी आमचें कालें जाता म्हणल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता लोक वंटांनी मात्र म्हजी स्तुती करता म्हणटा आनी ताचे काळीज म्हजे तावन मस्त पयस आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता आमचें कालें जालां म्हणल्यार आमी तोंडांत उसारता पूण ते ताचे ध्याना वयर उसारना आमचे कडेन तें ध्यान करिना आमी आयकता आनी तशेंच उसारता आतां एग्जाम्पल एक आमी सोंशी लायता वा जड लायता त्या जडाक आमी कितें पुरो घालता गोबर उदक उदक ईट हें पुरो आमी घालता वैगी आतां आमी उतर आयकून आमी आमच्या तोंडांत अशेंच आमी उसारता जाल्यार आमचें थंय तें कालें जाता आमी ध्यान करिनासतना आमी ताचे वयर ध्यान म्हळ्यार आमचें चिंतप देवाच्या उतराक सरी करचें तें ध्यान करचें कालें म्हणटा तें ध्यान करचें मेडिटेशन मेडिटेशन आतां हांगा मेडिटेशन कशें करीचें आमी देवाचें उतर प्रमाणे म्हजें चिंतप सांगात घालचें म्हळ्यार ताच्या चिंतपा प्रमाणे म्हजें चिंतप हांवें मुखार व्हरचें संवसारी रितीन म्हजे थंय भितर कितें आसलें तें चिंतपा प्रमाणे न्हय बदलाक हांव कितें तो देवाच्या उतराचो संदेश आयकला त्या प्रमाणे म्हजें थंय तें चिंतप हांवें तें ध्यान करचें कित्याक आतां आमी 15 वरां आमकां दुसरी मेळटात वैगी 15 वरां आमी 8 वरांनी 2 1 वर मागण्यांत करसून मागीर 15 वरां आतां 15 वरां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें चिंतप आटयल्यार आमचें थंय खंयची सकत काम करता तरी भावार्थाची सकत आतां हांव 15 वरां संवसाराची करता जाल्यार बियांची वा संवसाराची काळोखाची वैगी आतां तशेंच हांवें एक जड लायलें आनी तें जड माती घाली आनी आतां खाली उदक घालें त्या मातयेंत कांय पौश्टीक अंश ना ते जाल्यार म्हणजे तें जड कालें जाता भोंवता वा वीक जावन आसता वैगी तें फळ दिवंक शकता की त्या खातीर आमचें थंय हांवें ध्यान करचें म्हळ्यार हांवें ताका उदक वचचें ताका ईट घालचो हें हांव करता जाल्यार हांव म्हजे थंय हांव भवार्थांत एक घट जाल्लो मनीस जावन हांव मुखार येता आतां आमी देवाचें उतर आनी एक गेल्या रोमन 10:9 घालया
बेनी सिस्टर नाही. प्रेज गॉड. जेजूस सुमी म्हणू तुझ्या वंटानी तू परगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. हांगा देवाचे उतार आमकां म्हणटा वय गे. आता सोडवण लाभपाचें जाल्यार आमकां कालें जायचें. प्रेज गॉड. ऐकात की म्हणटाने परगट ऐकात की आम्ही उलयल्लें. ऐकता ब्रदर ऐकता. हांगा म्हणटा जे देवाचे उतर आमकां म्हणटा जेजूस सुमी म्हूण तुज्या वंटानी तू परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटा. आमी तशें करता गी. आता हांव वाचता तुमी ध्यान कराचें म्हळ्यार तुमी समा चिंतून पळया आनी देवाचें उतर आसा की पळया. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या मनांत तू चिंतशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तूं तुज्या तोंडांत उसारशी जाल्यार तुका सोडवण लाभता. हा मेळटा की म्हणटाने परगट वंटानी. परगट उसारशी जाल्यार पूण आमी थोडे पटी ना बा हांव सतमान हांव भितर आसा म्हज्या. होय आमी म्हणटा आ आमी कालें चिंता ना म्हाका जेजू विशयान गुत्ता म्हज्या भितर आसा. हांगा देवाचें उतर समा आमकां सांगता तुज्या वंटानी तू परगट उसारशी जाल्यार बियान न्हय. कोण बाबडतांत ना तो जेजूची बरी खबर परगट उसारूंक तो बियेला म्हणून अर्थ. आनी ताका ताचे थंय बें काम करता जाल्ल्यान ताचे थंय बें काम करता जाल्ल्यान ताका सोडवण मेळोना म्हणून अर्थ. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. समजलें गे. होय ब्रदर. जेजूस सोमी म्हणून म्हणजे हांवें परगट उसारीचे आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून म्हज्या काळजांत हांवें सतमानचें. सतमानचें म्हळ्यार कालें. सतमानचें म्हळ्यार गत्ता आसा की सतमानचें म्हळ्यार हांवें एक संदेश ऐकून कार्यारूपा काडचें. कार्य रुपाक घालचें. आतां जेजू मेल्ल्यांतलो उठला म्हणून हांवें तें गूड न्यूज हांवें परगट उसारूंक आसा. त्या दाळा म्हाका सोडवण लाभता. त्या खातीर आमचें सडावत काम जालां. आमी आमच्या मोती भितर आमी चिंता म्हळ्यार आमी मोती भितर वा म्हाका गुप्त आसा जेजू म्हजे खातीर ताणें कुर्सार मेलो. पूण हांगा आनी एक आसा कोणेय म्हळ्यार जेजूक कोण सत मानता ताका हर एकल्याक सोडवण मेळटा. हांगा स्पेसिफीक कोणाय की सांगून जेजूक सत मानल्या हर एकल्याक. हांगा खंयचोय धर्म हाडूना, खंयचीय जात हाडूना, खंयचेय काळो गोरो म्हूण हाडूना, लांब मोटवो म्हूण हाडूना, दादलो बायल म्हणून हाडूना. हर एकल्याक. कित्याक देवा मुखार हर एकलें एकच ताका. सो देवाच्या हर एका भुरग्यांक बरी खबर मेळचे खातीर जेजू संवसाराक आयलो आनी ताका विश्वास केल्ले वरवीं हर एकल्याक
सोडवून मेळ्ळ्या. समजलं नी? झालं तर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आता पळया तुमका रक्तस्रावाची स्त्रियेच्या विषयान गोष्ट असा वय गे. नाही. रक्तस्रावाचे मार्क 5:25 काढया म्हणून. मार्क 25 to 34. Sorry, Mark 5:25. वस्तात की कोणी आम्ही वसीचे 12 वर्षातावन रक्तस्रावाचे पिडेन कष्टातली एक स्त्री असली. सबार वैजाच्या हातान पडून ती कष्टली आणि आपले असले सगळे तिने वक्तांत करशिल्ले तरी कांय पुनी बरेपण जडच्या बदलाक तिने पिडा सडस कर्ण घेतली. तिने जेजू विषयंत ऐकाल्ले देखून लोका जम्यांत रिगोन अच्छा, पटल्यान ती गेली. वासीचे गे ब्रदर. तिने जेजू विषयांत ऐकल्ले देखून लोका जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताच्या आंग वस्त्र आपडले. फकत ताच्या आंग वस्त्र आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिने चिंतले. तक्षणांच तिची रक्ताची झर सुकली आणि आपली पिडा गुण जाली म्हूण तिका जिवा भितर बगले. जिवा भितर बगले. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हणून समजलो. लोका खुशीन फाटी परतोन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणे हात लायलो म्हणून दिसारी लागलो. वयर करा सिस्टर. शिसांनी जाप दिवमुळे लोक तुझ्या आंगार पडता ते तू पळयताय. कोणे हात पूण जेजू आपणाक कोणे हात लायलो म्हणून सोदूंक हेणे ताणे पळयतलो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावंक ती आनी कांपोवन ताचे मुखार सत आसा तशें ताका सांगी लागली. जेजू म्हणालो, दुवे आवडतान तुका बरी केली. समाधानान वच आणि तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. जीसस पण आम्ही वैर्या बारा वर्षांत रक्तस्रावाच्या पिडेंत कष्टातली एक स्त्री असली. वैगी 12 वर्षांत हांव रक्तस्रावांत असली जाल्यार कशी तिचे थंय खंयचे या आसले एनर्जी आसली की कांय ना. वैगी पूण हांगा सबार वैद्याच्या हातान पडून ती कष्टाली. प्रत्येक आपले असले सगळे तिने वक्तांक करशिल्ले तरी कांय पुनी तिचे कडे बरेपण जावच्या बदलाक तिने पिडास सड करून घेतली. तिने जेजू विशयंत ऐकले देखून लोका जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली. पळया हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी केदाळा आमी देवाच्या उतर आमी सत मानता आणि देवाचे उतर आमी रिसीव करता वा देवाच्या उतराक आमी खाल जाता. केदाळा आमचे थंय पवित्र आत्मो काम करता. पळया थंय येदो व्हडलो लोकां जमो आसलो पूण इतली अजगत स्त्री आणि कितेंच तिका तिची मानसीक स्थिती समेत त्या वेळार समा आसूंक साधना. आणि ह्या वेळार ती जिजूक एकाच चिंतपार ती मुखार गेली. हांव जिजूचे आंग वस्त्र फकत आपडीन जाल्यार हांव
बरी जातली म्हणून तिने तिच्या मतींत तिचे चिंताप की ते 12 वर्सांत हांव चिंतून आसली आणि लोकांचे कितें आयकल्लें हर एक तिने ते जेजूच्या विशयांत आयकल्ल्या उपरांत हर एक संसाराचे तिने भायर घालें हाचे वरवीं जेजूच्या विशयांत आयकल्ले वरवीं आणि ताचे वयर ध्यान केल्ले वरवीं तिचे थंय तो पवित्र आत्मो काम केलें आणि त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती येद्या व्हडल्या लोकांच्या जम्यांत भितर रिगोंक शकली आणि जेजूचे आंग वस्तूर तिने आपडोवंक तिका जालें. आतां पळया हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार ती आंग वस्तूर आपडलें आणि जेजूक कळ्ळें ताची सकत भायर गेली म्हणून आणि जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें थंय म्हाका कोणें आपडलें म्हणून. शिसांनी म्हळें येद्या व्हडल्या लोकां जमेन तूं कोणा कडेन विचारताय तूं लोक तुज्या आंगार पडतात आणि कोणें आपडलें म्हणून तूं कशें विचारताय कोणें म्हणून सांगचें. पूण तिने पवित्रत्म्याच्या बळान तिचे थंय आसलें बें भायर गेल्ल्यान तिचे थंय धैर्य आसल्यान जेजूक तिने जाप दिवन सांगलें हांवें आपडलें म्हणून. पळय आमचे थंय ती बदलावण आमी करनकान घेवची. त्या खातीर हांव कितलें संवसाराचें आयकतां तितलें म्हजे थंय ते देवाच्या उतरांत भवाडतांत हांव चलचो मनीस जावच्या बदलाक हांव भियाच्या संवसाराक वचून म्हजें जिवीत पाड करतां. त्या खातीर हांगा नेक्स्ट सांगता जेजून तिका बरी केली. वय गे आं होय ना ताच्या भावार्थान ती गुण जाली. भावार्थान गुण जाली. जेजून तिका बरी केली. आता ना. कितले जाणां पळयतात जेजू म्हाका बरो करता म्हणून ना कितलीं जाणां पळयतात जेजू म्हाका बरो करता म्हणून. जेजू आमकां बरो करिना. जेजून बरें करून जाला. जेजूच्या टायमार गुण जाल्या. जेजून ताणे ताच्या कुर्सार हर एक कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय ते पत्काचे मूळ भितर आसले वरवीं आमी नाना तराच्या कश्टांत पिडेक आमी वळख जाता. तुम्ही पळया आतां देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत देवाच्या उतरांत तुमकां ती भावार्थ म्हणलें तुमकां देवात हांव न्हू तो कितें म्हळ्यार भावार्थ येवचो तो आमकां भावार्थ आमचे भितर ना. तो भावार्थ हांव देवाचे संदेश आयकोन आनी परगट करून आमचे थंय भावार्थांत आमी घट जाता. भावार्थ आसले वरवीं आमचे थंय त्या काळोखाच्या संवसारांतले कितें आसा तें भायर वेता आनी हाचे वरवीं भावार्थ उजवाड आमचे भितर आसले वरवीं आमचे थंय काळोख आसलो तो भायर वेता आनी आमचे थंय तें कितें मूळ आसा आमचे भितर कित्याक म्हळ्यार पाताक म्हळ्यार कालें ते रूट वयगी प्रेज गॉड कोणी उलयना. पाताक म्हळ्यार रूट पातका म्हळ्यार फ्रूट. पातका म्हळ्यार फ्रूट. ओके ते रूट आमचे भितर ते आसलें देवाच्या उतरा वरवीं आनी हांव त्या प्रमाणे कार्य केल्ले वरवीं त्या रूट ते काळोखाचे रूट आनी ते आमचे थंय नासावन वेता. त्या खातीर भावार्थान बरोल्लो मनीस ताचे थंय भें ना. ताचे थंय कितेंय नाका जाल्ल्यो संगती काम करूंक शकनात. तो देवाच्या सांगातपणांत जियेता जेजू क्रिस्तच्या एकवटान जियेता. हाचे वरवीं तो सोडवणेचो संपूर्णाचे भंडाराचो तो अनुभव करूंक शकता. आमी एक देवाचें उतर काडया आमकां हातूंत क्लियर कळटा
मॅथ्यू 15:13 काढया. जेजून तांकां जाप दिली, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातले हर एक झाड हुमटून काडटले. प्रेज गॉड. Praise हांगा काय म्हणटा जेजू, हांगा फारिजे वाचले जेजू सरशीन, आणि जेजून ती सुवार्ता प्रगट करताना फारिजे वांक मस्त दुखताले. कित्याक तांचे तावन तांकां तांचो अधिकार भायर येता, तांचे कडेन आसलो पावर तो भायर येता, म्हणल्या इराद्यान जेजूची सुवार्ता प्रगट जायनातले बरी, आणि जेजूची बरी खबर प्रगट जायनातले बरी ते आडकळ आडतले, आणि नियम शास्त्र तांकां गोत्त आसले वरवीं ते नियम शास्त्रा वयर ताका सवालां घालून ताका शिरकावंक ते प्रयत्न करनासले. त्या खातीर हांगा जेजू म्हणटा, तांकां जाप दिली, काय म्हणटा, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातले हर एक जड उमटून काडटले. काडचे. काडटले. उमटून काडचे म्हळ्यार काय, कातरून काडचे की उमटून काडचे? रूटा समेत मुळा सुमेत आमचे थंय ते कार्य करता, भायर हाडता. त्या खातीर आमचे मूळ ते कितें सिन नेचर आसलें ते नेचर आमकां जेजून ताणें त्या कुर्सार ते खान गेला, आणि केदाळा ताचे आमी गुड न्यूज आयकता, आणि आमी ताचे वयर ध्यान करून आमी प्रगट करता. आमचे थंय पाताक नातले वरवीं आमचे थंय पिडा, आमचे थंय नासमाधान, आमचे थंय नाका जाल्लीं उतरां, आमचे थंय आनी कितें पाड संवसाराच्यो संगती राज करूंक शकनात. प्रेज गॉड. कळलें गी? ब्रदर. कोणाकी डाऊट आसा की, कांय सवाल आसा की? सवाल ना ब्रदर, हे परतून ऐकायचे आम्ही. ऐकायचे की? वय वय ते परतून रिपीट करून ऐकायचे पडटा 2-3 पेटी बारी समजोवंक पडल्या. नेक्स्ट वर्सांत एक्चुअली जेजू सांगता आमकां, सो इग्नोर देम म्हणटा, म्हळ्यार तांकां सोडून सोडा. तुमकां भावार्थाच्या वाटेक कोण येवंक म्हळ्यार आडकळ करता, तांकां तुमी सोडून सोडा म्हणटा. दे आर ब्लायंड म्हणटा, म्हळ्यार ते दोळ्यांक दांका नासले मनीस, आणि ते कुर्डे जाल्ल्यान ते दुसऱ्यांक वाट व्हरूंक शकनात, ते उजवाडाक व्हरूंक शकनात म्हणटा जेजूच्या उतारांगा. त्या खातीर सुवार्ता प्रगट करचे आमी देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत दिल्ली ती गुड न्यूज सांगच्या बदलाक आमी मनशांच्या भितर बें घाल्यार ते भावार्थान वाडतात की भियान वाडतात? आता देवाचे उतर आमकां सोडवून दिता, आमकां दिता वैगी. आता आमकां ती सुटका सोडवून दिता जाल्यार आता देवाचे उतर आमी नियमशास्त्रा प्रमाणेच आयकल्यार, वा तू तशें केल्यार तुका शिक्षा फावो म्हणले बरी आमी देवाचे उतर प्रगट केल्यार मनशा थंय भावार्थ येता की भिरांत येता? भिरांत येता. हे सुवार्ता आयकल्ले वरवीं मनीस भियांत पडून ताचे थंय आनीकी चड संगती संवसाराच्यो काम केल्ले वरवीं तो प्रत्येक काळोखाच्या संवसाराक वेता. त्या खातीर हांगा म्हणटा, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातले हर एक जड उमटून काडटले.
ते देवाच्या उतराक सकत आसा. त्या खातीर देवाच्या उतर हांव केदाळा कान घेवन ताचें ध्यान करता आनी ताचे वयर हांव चिंता पाटयता आनी म्हजें चिंताप संवसाराच्या संगतेंत आसलें हांव बदलून भवार्थाच्या दृश्टेंत भवार्थाच्या दिशेन हांव म्हजें चिंताप व्हरता जाल्यार हांव एक खंडीत सोडवून संपूर्ण सोडवून जोडिल्लो मनीस जावन संवसारांत जियोंक जाता. प्रेज गॉड. God Praise bless. God. Yes, God. सवाल आसा की कांय सवाल? ब्रदर हांगा सर्गीच्या बापान उमटून काडचें लावंक नातलें म्हळ्यार बेजाराय नासमाधान हें गिफ्ट ब्रदर. वय आता देव आमकां केदाळाय बेजाराय दिता गी. ना हो. देव आमकां केदाळाय पाड संगती दिता गी. देव ना. आमकां पिडा दिता गी. देव आमकां ताळणी दिता गी. ना देव आमकां पत्काकरण जाता गी. ना त्या खातीर देव हांगा सांगता न्ही म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातलें हर एक जड उमटून काडतलें. मुळात त्या खातीर देवाचें उतर ते जिवे क्रियात्मक म्हणटा. त्या खातीर देवाचें उतर ते उजवाडाचें आनी मनशाक भवार्थान बरयले वरवीं ताचे थंय उजवाड येता आनी तो उजवाडाचो मनीस जावन संवसारांत जियेता आनी तो दुसऱ्यांक उजवाडत वांटा. प्रेज गॉड. Praise God. समजलें गी? ब्रदर. समजलें. ओके तर एंड करया गी. काय ऍड करूंक का गी तुमकां? ब्रदर तुम्ही सांगले बरी आम्ही देवाचे उतार मेळिल्ली दैरान रावून आम्ही ते उतार दुसऱ्यांगी परगट करूंक करीजे आणि भितर दवरनोचो तशेंच हांवें आमच्या शेजारां पोर उतार दिवन एवरी टायम उतार दवरन तांकां सांगिल्ल्यान तीन ते उरलाल पोर आयिल्ली तुमी पळयलां. वय वय आयिल्ली ने आयिल्ली म्हाका नेक्स्ट फ्रायडे गेल्या ने सॅटर्डे सकाळी म्हाका 9 वरांर फोन आमची शेजारां आमची शेजारांची तुमी शुक्रारा खंय गेल्ल्यात तिने काय ती पाप इनोसेंट ती काय उलोवना गे आमी तुमकां व्हिडिओन टीव्हीन पळयल्लें तुमी आमकां दिसले कितले फोटी पळय तुमी आमकां दिसले म्हळें ती ओगोत रावली गे. मागीर म्हाका फोन केले वनिता अशें अशें गजाल अशें अशें हांवें म्हळें तुमी भिये नाकात सत्संग वयर गेले आमी सगळे संवसार भोंवता आमी सगळ्यांनी आमी खंय इस्रायल मिशर खंय खंय बरें प्रभोवले आमी ते हेच्यान कांय व्हडले विशय ना आमी देवाचे उतरां गेल्या आनी फटी मारनाकात आनी मुखार जाल्यार दिसा फटी मारनाकात न्ही तुजें नांव पाड हांवें म्हळें हांव भियेना हांव पाद्राक भियेना कोण ना की भियेना कित्याक म्हळ्यार कितें देवाचे उतार आनी म्हज्या पासून तुमी ते प्रकारचे म्हणना एक दीस ते कोणा म्हणी सांगतना पटी म्हण जाता आनी तुमकां पटकिरी म्हूण सांगतात तुमी भियेनाकात. खंय आमी गेल्या आमी देवाचे उतार आयकूंक गेला आमी आयला तितल्यार तुमी तेंत म्हणटात न्ही ब्रदर जशें केले प्रमाणे आमी भिवून वचू करून वचू पळय संवसार कशें दवरता आमकां पळय ब्रदर. पळय ते तले आश्चंत कित्याक म्हळ्यार जिजूक तयलां ते फारीचे वत सोडिनातले देवाचें उतर परगट जावंक फारीचे वत सोडिनातले कित्याक म्हळ्यार तें उतर आमकां हर एकल्याक सोडवून लापोवचें आसलें आनी ती सोडवण मनशांक मेळ्ळ्यार अधिकार चलोवच्या मनशांक अधिकार चलोवंक जायना न्ही. सत परगट जाल्ले कुडले कालें जालें उजवाड आयलो उजवाड कुडले तांकां तो उजवाड काळो कांत आसल्ल्यांक पळोवंक जायना. मागीर तेंकां हांवें म्हणचें आमी भिवचे गरजूच ना भियेन आमी मनशाक भियोन वचून कितेंय गरज ना फाल्यां आमी आमचे वट ती येना तांचे वट आमी वचना आमकां देवाचें उतर रायट टायमार मेळ्ळां आमी देवा अर्गां भेटया आनी कांय भियेचे गरजूच ना. आनी टीव्हीन पळयल्या कली फोटी म्हळ्यार काल कोण शिकयता तो ब्रदर मात दिसता तुमी पळोवना इतले तेंप म्हळ्यार आनी तें केलां ब्रदर इतलें जालां. प्रेज गॉड. तशें आमकां सुरवेर येयले पुरो मस्त आयिल्ले आनी आमी सीदा सांगलां आमकां कितें सांगूंक आसा म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरा विशीं जानवाय जोडची देवाच्या उतराची जानवाय जोडिल्ल्यान
आमकां देवाच्या सांगातपणांत जिवंक जाता. करेक्ट ब्रदर. आता बरें आमी जाता. देवाच्या उतरांचे समजणींत आमकां ना जाल्यार आमकां हर एकलो मनीस काळो कागद उडता. ना ब्रदर, हें बरें आमकां देवाचें उतर बरें प्लेसार बरें सांगता. मनशा रुपांत आमकां मेळिल्ल्यान देवाक आमी अर्गां भेटोवचें ब्रदर. त्या खातीर मस्त जाणांक कितले जाणांक हांगा त्या खातीर आमचे कडेन देवान आमकां हिलींग ते हें पुरो आमचे भितर घालन जालां आनी ताका प्रत्येक आमी होगडायल्ल्या त्या संगतीक आमकां ते जेजू क्रिस्ता मार्फत आमचे थंय प्रत्येक एकवट आशिल्ल्यान आमकां ते जिवें केलां. ती सकत आमचे थंय प्रत्येक ती अधिकार आमकां दिला तो. आमकां तो अभिषेक दिला. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा तुमी रायाळ याजाकी वर्ग अशे मनीस. तुमी रायाळ याजाकी वर्ग म्हणटा. आमचो देव राय जाल्ल्यान आमी रायाळ याजाकी वर्ग. आमेन. जेजू क्रिस्त मार्फत कित्याक म्हळ्यार तो आमचो मेन याजक जेजू क्रिस्त. आमकां उतरांची समजणी ना जाल्यार आमकां हर एका वाटेंत फसयतात. आतां जेजूक उतर गोत्त आशिल्लें ताका त्या उतराची समजणी आशिल्ल्यान ताणें त्या फारीजेवांक ताणें तिदूंक प्रयत्न केले. आमकां गोत्तू ना जाल्यार आमी मागीर तशेंच जावचें ना. त्या खातीर देवाच्या उतरांत येवचें बॉर्न अगेन जावचें पडलें न्हय. आमी देवाच्या उतरांत आमी ताचे देवाचे उतरा विशयांत समजणी जाणवाय आपणून ताच्या सांगातपणांत जिवचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. वय ब्रदर, ते आनीक इल्ले टायम लागता म्हणून चिंता हांव. ते एका दिसान 2 दिसान एका आय नो. डेली प्रोसेस. वय ब्रदर, वय ब्रदर. जावचें प्रोसेस तें. वय ब्रदर. तुम्ही काही नाका एक हप्तो तुम्ही टिचिंग आयकनासतना वा देवाचे उत्तर तुम्ही ध्यान करनासतना तुम्ही रावा की तुमचे थंय काळें बदलावून जाता. तें जाता ब्रदर. ते एक हप्तो न्ही एक दिसांत कळटा. प्रेज गॉड. त्या खातीर आमी ध्यान करचें म्हळ्यार आमी जावंक पुरो आमी एक पटी बायबल देवाचें उत्तर आयकता नाल्यार टिचिंग आयकता हांव. ते टिचिंग आयकल्ल्या वरवीं आमी आमचे थंय कितें आमी आयकलां ताचे वयर आमी ध्यान तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेडिटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेडिटेशन करना जाल्यार आमचे थंय ती सकत जिवीत जायना. त्या खातीर आमचे मन आमच्या मनांत आमी ते भवार्थाचे संगती आमचे थंय कार्यारुपाक येनात वा हांव भवार्थाचे संगती वयर म्हजें ध्यान करिना जाल्यार ध्यान आनी मन हांव करिना जाल्यार म्हज्या मतींत येवच्यो संवसाराच्यो संगती आशिल्ल्यान संवसार कितें सांगता, डॉक्टर्स रिपोर्ट कितें सांगता आनी म्हजी म्हाका कितेंय एका वेळार म्हजें थंय कितें पाड घडलें आसा तें म्हज्या मतींत हांव चिंता जाल्यार म्हजें थंय तेंच तें कार्य प्रवृत्त जाता. हाचे वरवीं म्हजें थंय तें कॅमिकल संगती त्यो हें जातात, कालें जातात, स्टार्ट जातात ते रिएक्शन्स. हाचे वरवीं म्हजी पिडा पाड जाता, भलायकी पाड जाता. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां समाधान हाडटा. देवाचें उतर आमकां ताच्या आयकल्ल्या वरवीं आमी ताच्या रेस्टांत वेता. ते आमकां पीस दिता. संवसाराचें आयकल्यार आमकां पीसच करता. वय गे ब्रदर, तुम्ही डीपर असून सांगता आमकां सुलभ दिसलें. बट आमी डीपर ना जाल्यार म्हज्या जिवितान जालें. म्हाका यादलें तुका सांगिल्लें न्ही हात दूख आसा पुरो म्हणून. हांव गेल्लीं इल्लेशा डॉक्टराचे पळयलें मागीर सोडलें ब्रदर. आनी शुक्रार म्हाका येवंकूच जायना. म्हाका विकनेस जाता डॉनी. म्हाका येवंक जायना. म्हाका सोड म्हाका वखदान म्हाका जायना म्हळ्यार डॉनी म्हणलो ना बायसन तूं हेजेत म्हणून म्हाका हट्टान शुक्रार हाडिल्लें. पिटर ब्रदरान हें केलें रेबीक केल्लें तें सगळ्यांकी. ताजे उपरांत ब्रदर हांव घरा येता आज मेरेन म्हज्या हाताचे वयल्यान फोकसय करूना. म्हजे हात इज कंप्लीट हिल्ड. आय एम हॅप्पी. आनी म्हज्या हाता पांयाक बरें बॉल आयला. हांव तेत शुक्रारा तेत रावपा पावले उपरांत एक घरा एक उतर दिले. खाली एक उतर दिवन आयली. आजय हांव संतोषान समाधान आसा. तुम्ही सांगल्या बरी अडखळ येता ताळण्यो दुसऱ्या विशयान फोनांत येतना आयलां.
बट ते येऊनचेंत येतात बट तुम्ही सांगले बरी तक्षण हांवें काले टांगाचे प्रेयर केले डॉनिनातलो प्रेयर केले आनी काले ब्रदर म्हणजे मोतींतले पुरा हांवें ते इंसून काडले ब्रदर हांव आतां मस्ट हिल्ड ब्रदर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आका म्हणजे सडवण थँक्यू प्रेज गॉड. थँक्यू ब्रदर. ही सडवण आम्ही अनुभव करूंक जिजून आमकां आपण दिला. प्रेज गॉड. थँक्यू. एंड करूया आम्ही. रायट ब्रदर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. ह्या वेळा पासत बापा आयच्या ह्या सेशनांत बापा सबार संगती आमकां तुवें तुज्या संगतपणांत रावल्यार आनी सडवण तुजी कशी मेळटा म्हणून आमकां सांगून दिलें बापा. बापा रक्तस्त्रावाची स्त्री जावन आसली सबार वर्सां जावन ती वळवळन आसली आनी तिचे जिवितांत तिणें बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें वगडायल्यांत तिचें जिवीत तिणें वगडायल्लें जावन आसलें. केदळा तुज्या पुताचे विशयांत तुज्या पुताची बरी खबर आयकली आनी हाचे वरवीं तिचे थंय ती पवित्रत्म्याद्वारे ती बदलावन येवन जेजूक आपडचे तितलें धैर्य तिचे थंय आयिल्ल्यान भिरांत संपूर्ण नाश जावन तिचे थंय तें धैर्य आयिल्ल्यान ती भवाडतान तिचो भवार्थ काम केल्ले वरवीं तिचे थंय बरेपण आयलें. हर एकल्यांनी आमी ह्या भवार्थान आमी रावल्ले वरवीं आमचें ध्यान केल्ले वरवीं तुजें उतर आयकोन आमी ध्यान केल्ले वरवीं आमी भवार्थान आमी वाडावळ जावन आमी तुवें बसयल्लें जिवीत तुज्या पुता मारिफात आमकां लाभयल्लें जिवीत तुज्या पुता मारिफात तुज्या पुताच्या एकवटांत रावून आमी अनुभव करूंक शकतले म्हणून तुवें आमकां आज सांगून दिलें बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्वाच्या मजतीन. आमेन. आमेन. थँक्यू जीसस. जीसस. थँक्यू ब्रदर. थँक्यू. थँक्यू ब्रदर. थँक्यू.